बघेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सकाळींची भेटवणी. ए जेजूच्या दैवीक काळजा, आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून आनी आल्तरेच्या बोपवी सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळ नासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्या पासून बघेवन अंकवार मोरयेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे अपोस्तलतेच्या इराद्या पासून आनी बाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या सर इराद्या पासून हांव तें भेटयतां. सर तुजे पासून ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ए जेजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू, तुज्या भोव दैवीक काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भगेवन पापा साहेबाक, जातून ताका उजवाड, गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा, म्हज्या साहेबा, हांव तुज्या पांयांक पडटां, हांव तुका अर्गां दितां, अंतस्करणी नमस्कार करतां, व्हड तुजो उपकार म्हणटां, कित्याक तुवें म्हाका रोसलो म्हूण, निजक्रिस्तांव केलो म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो, म्हजी कूड तुज्या हातांत दितां. म्हजी चिंतनां, म्हजी सोबत, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मनाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू तुज्या कुर्सांच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस्त पातकां, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तूं एकच देव आनी एका देवातेन ते एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तिरसत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. हीं सतां आनी कातोलीक पयस सभा शिकयता तीं सर सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बोगसाणें आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तुंपरास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो, अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कंटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुंपरास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकांचे समयो सुकयतलो म्हूण तिरनिशेव करतां. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे रानये आनी माये, हांव म्हाका सगळ्योच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळ्योच कांयच दवरनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. कोरोना पिडाक गूण जावचे खातीर मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तुका आमी धीन वाचतां. कित्याक तूं बरो, तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशीं येतां आनी बरवशान तुजे मुखार सर पडतां आनी हें आमचें खालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परतां. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर.
येदळसू हे पिडेक वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वकात सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जानवायेन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या नर्सांक, वैजांक, वैद्यकी सिबंदींक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक पाटी येवंक आसतल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास जोडूंक पेसाडटल्या सर्व भाव भयणींक फावो त्यो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टतल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशाचो आदार लाबोवन दी. हे मागणे आमी तुका करतांव. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन. बलिदान मोगाचे आपल्याच जीवाचे जेजून भेटयले कुर्सार. तेंच बलिदान आमच्या साल्वासावाचे भेटोव्या आल्तारार. दैवीक उतर आयकोण भक्ती नियाळ करया. क्रिस्ता स्पिरितान भरून शुभ वार्ता प्रसारूया. बलिदान मोगाचे आपल्याच जीवाचे जेजून भेटयले कुर्सार. तेंच बलिदान आमच्या साल्वासावाचे भेटोव्या आल्तारार. आयचे मीस फिरगतीच्या सर्व लोकांच्या इराद्यां खातीर बेडून जावन आसा. तशेंच पवित्र आत्म्याक अर्गां मीस येता. मॅथ्यू डिसोजा आनी खुटाम आमची तेसांवां सांगाता घालया आनी तांच्या तेसांवां खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगचनो आज आमी संभ्रम करता पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे. म्हणजे पवित्र सभा उगम जाल्लो. ह्या पवित्र सभेचो जल्मा दीस आज आमी आचरण करता. पवित्र आत्म्याचे येण्या वरवीं पवित्र सभा इगज माता आरंभ जाली आनी हो भागी दीस आमी संभ्रमत आसतना पवित्र आत्मो आमचे भितर येवंक आनी आमची मोत उजवाडावंक कृपा मागया. त्याच वेळार हें फेस्त जावन आसा. पयल्या पोरण्या सोल्यांत पयल्या फळाचें वा बेडें जावन पयलें फळ देवाक समर्पूनचें हें फेस्त जावन आसलें. आनी ताचे उपरांत सिनाय पर्वतार देवान ताच्या परचेक जिन्ये वाट ह्या उपादेश दिल्ल्याचो आनी ताणें दाखयल्या वाटेचो उडास काडून संभ्रमचें फेस्त. आनी ह्याच फेस्ताक जेरुसलेमाच्या शहरांत जायते बोवाडती सांगता मेळटाले आनी थंय हें संभ्रम आचरण करताले. आनी त्याच दीस म्हणजे पवित्र आत्म्याचे येणाचो दीस जो त्या दीस पवित्र आत्मो शिसांचेर देवलो आनी तशेंच ते क्रिस्ताक साक्ष दिवंक लागले. शीस बियान ते आसले कित्याक तांचो मुखेली तांचो मेस्त्री हाका तांणी कुर्सार मारुल्लो त्या लोकान आनी लोकांच्या मुखेल्यांनी. आनी ह्या बियान ते आसतना रोमागरांच्या आनी जुदेवांच्या मुखेल्यांचे बियान ते आसतना पवित्र आत्म्याचें येणें जाता आनी तांचें तें बें पयस वता आनी ते क्रिस्ताक साक्ष दितात. मगचनो आज आमी बियान आसाव. ह्या फेस्त पेडेच्या वेळार सकट आमी बियानंत आसाव आनी आमचें तें बें कितें जाता कोण ना आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां आमच्या शेजारा आमच्या परजेक. आज पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया आमचें बें पयस करूंक आनी क्रिस्ताच्या मोगाचो अनुभव आमकां जावंक आनी ह्या वरवीं आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक. हें बलिदान फावत भेटोवचे खातीर आमी अस्खत म्हळ्यार वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया.
संगत आमी म्हणया हांव फातकी सर सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंड सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakult Krista kakult Sumia kakult Sumia kakult महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या इस्तान संसारी सर्वेस्परा देवा सहर्गी चाराया सर्व पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू भुवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या सर पदवेदार बापा आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकांमध्ये विस्तारिल्ल्या तुज्या परजेक तूं पवित्र करताय युगा युगांक प्रितुमेचेर पवित्रत्म्याची देणी सुबांपणी वोत आनी जें काम शुभ वर्तमानाच्या परगटणेच्या सुरवेक तुवें अजापान घडून हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्या आयखाळार पवित्रत्म्यान भरलेल्या बावार्थ्या उद्देशीं फुडें व्हर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूताची करती ह्या पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सुमेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले तेदवा एकसतने कठीण जडवारें आयिल्ले बरी मोलबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो
त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या आर्येकल्यांचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरिल्ले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचा सक्ते पारकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या आर्येक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक समूह एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्ले आर्येकल्याक आपापल्या भाशेन आयकले. देखून लोक सकट तटक जालो. ते शर्मेले आनी विटमीत जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गलिलियाकार न्हयवे? तर आमच्या मदल्या आर्येकल्याक ते उलयतात ते आमचे मदले मायभाशेन आयकतात ते कशे? आमी हांगा आसाव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले आनी कपादोसियांतले, पोंतांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा तावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयल्या वर्स मेळिल्ले, क्रेतांतले आनी अबिसियांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमच्या मायभाशेन आयकता. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. दाळ तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विवी तुजी कृत्या सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना गाबारता. तूं प्राण मारता ती मरोन परत्यान दोळीक वेता. पूण तरी तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येता. अशें तूं रूप नवें करता. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवें कर. सर्वेस्परा जावं महिमा ससनाच्या ससना. आपल्या कृत्यांनी जा ताका आनंद. म्हजी चिन्नां ताका मानवोन दी. वय सर्वेस्परा थंय आसा म्हजो संतोष. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तू नवें कर.
सांपावलोन कुरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्रत्मेच्या प्रभावा कोणूय मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा, पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात, पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्रत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यांत. कूड एक जाल्यारय सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारय एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडता. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच पवित्रत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तान पिवनसो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें वडवकार. Păvitrătmea e devo, ani fancăi sărghintau, uzvarace tu cenkirn, e tu bapa dubleancea, e tu data Veniancea, e tu divia calzancea, la voi tuja bavartea, tuger așen patilea, povit tuji sat deni, la voi șegunancepu, la voi amca băremon, paui suca săsnacea. तुझ्या पावरत्यांची आणि पेटयता तुझो तुझ्या मोगासो. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जाल्ले. तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून आपले हात आनी आपलें कडवळ ताणें तांकां दाखयलें. सोम्याक देखून शीस संतोशान भरले. पथ्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांवें तुमकां धाडलां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. जांचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. देवाचे उतर हे.
वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोष उल्हास भरीत आयच्या ह्या दिसा पवित्रत्मेच्या येण्याचें फेस्त आचरण करूंक आमी सर्व एका कुटुंबा भशेन हांगासर सांगता जमल्या. पवित्रत्मेच्या येण्या द्वारी धर्मदूतांच्या जिणयेंत एक नवो काळ उदेलो. आतांच आमी आयकल्या ह्या सुवार्ते प्रमाणे जुदेवांच्या भियान ते सगळे शीस दारान दांपून भितर आसले आनी जिवान जालो जेजू तांचे मदें दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, घेया पवित्र आत्म्याक. कितल्या एका भिरांतीन एकसुरपणांत मुखारी कितें म्हणलें कितेंच कळीत नासतना असल्या एका संदिग्ध परिस्थितींत जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, घेया पवित्रात्म्याक. ह्या पवित्रात्म्याद्वारे तांच्या जिवितांत एक बदलावणीच घडलें. ती सगळी नवी रचना जाली. इतल्या एका एकसुरपणांत भिरांतींत खावजेनेंत ती आसतना अशें तांचे थंय हें बदलावण घडलें मात्र न्ही, ते धैर्यान भायर सरून गेले. त्याच कुर्सायल्या जेजूक ताणें शिकयलें हर एकल्याक, मात्र न्ही जेजू जावन आसा खरो सोडवणदार म्हूण तें तांणी प्रगटलें. जेजूच्या इतल्या मोगान भरलेले ते जेजू पासत आपणाचो जिवूच दिवंक ते मुखार सरले. कितें जावन आसलीं तांचीं चिन्नां आनी बोगनां आमी जियेता तें क्रिस्ता खातीर तें व्हरतें भाग आनी आमी मरता जाल्यार तें आमकां व्हरतें पूण. आनी अशें पयलो माटी जावन आसा सान स्टेफन, कशें ताका शारा भायर व्हरून गेले आनी ताका फातरायलो आनी त्या वखदा ताच्या काळजांतान उसारलीं ती उतरां, म्हज्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव वपसून दितां. ह्या वखदा आमचो पात्रोन सान सेबेस्तियान ताचोय आमी उडास काडूंक फावो. ताकाय असलेंच क्रूर मरण मेळ्ळें. ताका भल्यांनी फापसिलो आनी तशें ताचो जीव ताणें सर्वेस्पराक भेटयलो. आज ह्या वखदा कोरोना व्हायरस आमचे मदें आसतना सान सेबेस्तियान जावन आसा आमकां खरो वैज. आपल्या जिणेन मात्र न्ही, आपल्या मरणा उपरांत जाल्यारय तो खरो वैज म्हूण तो नांव वाडला. आज प्रत्येक तरान आमी सगळीं ताचे लागीं मागया, ह्या कोरोना व्हायरस वशाच्या पिडेंतावन आमकां तो निवारून दी आनी आमकां हर एकल्याची कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिवं दी. आयचें पयलें वचप आमी आयकलें. आयचे पयले वचपांत आमी आयकलें त्या पेंतकोस्ताच्या दिसा सगळो लोक थंय जमा आशिल्ल्या वेळार ताणें आयकलें झड वारें. ताणें आयकलो मळबांतान व्हड एक आवाज. तांच्या घरा भितर तो रिगलो. उज्याच्या जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. विंगड जावन हर एकल्या थंय ह्यो जिबो रावल्यो आनी पवित्र आत्म्यान ते भरले. परकी भाशेन ते उलयले. पवित्र आत्म्यान ते भरले. निजायकी ही उतरां आमकां आमच्या जिवितांत प्रेरण दितात. आमच्या जिवितांत कशें ह्या पवित्र आत्म्याद्वारे दुसऱ्या जातीचो भाशेचो लोक लगलगी 15 गांवांतावन आयिल्लो 3000 लोकांनी पवित्र स्थान घेतलें आनी त्या वखदा पवित्र सभा अस्तित्वाक आयली. हो तांचो एकवट केदो व्हडलो तो एका मोगान एका काळजान एकवटान जियेल्लीं ती गेलो त्या वर्सा 2020 मार्च म्हयन्याची 27 तारीख पापा साहेब असल्या कोरोना व्हायरसान सगळ्या संवसाराक ग्रासिल्ल्या संदर्भार सान पेद्रूच्या आंगणातावन आपण दिल्ल्या शिकवणेन तो म्हणालो, ह्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमी सगळीं एक जावन आसा. संवसाराच्या विविध कुशींनी आज लोक कश्टता तरी आमी भावताच्या बांदांत एकामेकाच्या स्पिरितांत आमी सगळीं एक जावन आसा. असलो एकवट पवित्र आत्म्यान त्या लोकां मदें हाडलो. आज आमचे मदें हो एकवट आसा. आज ह्या कोरोना वा पिडेक लागून लाखांनी लोक मेलो. हर एका दिसांनी हजार लोक ह्या पिडेक बली जाता. आज आमच्या आस्पत्र्यांनी आमकां जाय पडटी चिकित्सा ना
कटली नांत ऑक्सिजन ना ह्या वरवीं लोक कश्टता कुटुंबा जिवितांत जाल्यार आमी आज कश्टनूच आसाव ह्या कुडीच्या पिडे द्वारे न्ही केवल लायक आज शंभरांनी यासक रिलिजियस भाव भयणी आज मरण पावतना खरेंच आमकां आज दूख भोगता ही केवल कुडी विशांत मात्र उलोवचें न्हय बगर मानसीक तरांनी जाल्यार आज आमी कश्टनूच आसाव मुखार कितें जाता म्हूण आमकां कळीत ना सगळें देवाच्या हातांत आमी ओपून दिता थरी आमच्या काळजांत आमच्या मदें भेंबिरांत दिसता आतां तिसरें वायरल वेव म्हणजे कितें भुरग्यांत हे परिणामकारी हाडटा असले ब्लॅक फंगस येता म्हणटना आनीकय आमकां भेंबिरांत दिसता मुखार कसले दीस आसात असले दुबळीकाय आमकां येता आसतना कुटुंबा जिवितांत असलें असमाधान आसा म्हणटना आज मानसीक तरान जाल्यार आज लोक आमी कश्टनूच आसाव तशेंच आर्थीक तरान आज लोक कश्टता आज लोकां कडेन पयशे नात आज तांच्या दिसपट्ट्या जिविनाक गरजेच्यो संगती हाडूंक आज दुसऱ्यां कडेन ताणें वचचें पडटा रीण ताणें मागचें पडटा रिणा वयर रीण जाता मुखार कितें आज कितलेशे व्यापार उद्यमांत आसले सयत आज आपणाचे मुखले दीस पडोवन आज खळबळटात अशें हर एका रितीर ह्या कोरोना व्हायरसा द्वारे आज इतलो नश्ट इतले खळवळे आनी असले पंथ आव्हान आमच्या दोळ्या मुखार आज आसता हो एकवट मनोभाव आमी सगळीं एक म्हणलें दॅट युनियन ऑफ कम्युनियन आज आमकां सांगता दवरता दॅट स्पिरीट ऑफ कम्युनियन आज आमकां धैर्यान मुखार वचचें करता आनी हें सगळें जाता पवित्रत्व आमच्या भितर आमचे थंय आसून आमकां असलें धैर्य आमकां समाधान दिता आसता आज कितें आमी मागचें आज आमी हर एकल्यान मागचें इतलेंच नवो पेंतेकोस्त आज त्या पवित्रात्म्यान आज आमचे थंय आमचे भितर येजय आज कशें ते आपोस्तल भियान दारान भितर आसले आज ह्या कोरोना व्हायरस लागून आमी भियान आसाव आमी एकसुरीत जाल्या आमी निराशी जाल्या आज तो पवित्रात्मो येता आसतना कशें नव्या धैर्यान नव्या स्पिरितान उर्बेन ते भरले आज असली भितरली जळची उर्बा आमच्या हर एकल्या थंय आसात असले कश्ट येतात आनी वेतात पूण आमच्या जिवितांत जर तर हें पवित्रात्म्याचें भोळ ताची गटाय आमी जर तर जोडली तर सदांच देवा भियान आमी चल्ल्या तर ताचे उपदेश आमी पाळल्या तर असले कश्ट ह्या मोडा बरी ते पाशा जावन येतले त्या देखून आज आमकां जाय नवो पेंतेकोस्त त्याच पवित्रात्म्यान येजय आनी ताची देणी ताणें आमकां हाडून दिजय प्रत्येक तरान ते समजणी ज्ञान भक्त जाणवाई देवबिरांत आमचे थंय सदांच आसाचे ताची 12 फळां मोग संतोष समाधान बक्षणे माया मोग आमचे थंय आसा तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी नवी रचना जावं पावता ही जावन आसा आयच्या दिसाची आयच्या काळाची भोवती गरज केदाळा आमी एकामेकाच्या स्पिरितान भरलेल्या बरी आमी सगळीं भाव भयणी म्हण पापा साहेबान ताच्या विश्वापत्रान फ्रतेल्ली तुत्ती ताणें सांगिल्ले प्रमाणे जर तर अशें आमी एका काळजाची एका मोनाची जावन आमी जियेता तर कशें त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांव बरी पेल्या थंय एकामेकाच्या देवभिरांतीन मात्र न्ही आपण ते कितें आसा तें वांटून जियेत आसतना आमकां थंयसर जेजू मेळटा आज आमच्या भोवती कितलींशीं जाणां आसात हात भोब मारतात कुटुंबाचे सांदे आज मरणाक बली जाले मुखारी आमकां असलें मरण येता कोण ना म्हूण आमी चिंता आसतना निसायकी आमकां हर एक घडी भिरांतीची जावन आसा आमी सगळीं देवाच्या हातांत आमकांच आमी सोडटा तर आज आमकां आमीच त्या पवित्रात्म्याक समर्पीत करता तर हो पवित्रात्मा आमकां आमच्या भितर असलें धैर्य असलें बुजवण असली समजणी आमकां तो हाडून येता त्या देखून आज आमकां नवो पेंतेकोस्त जायचे आज ह्या पवित्रात्म्यान आमचे थंय आमच्या भितर वस्ती करूंक जाय सांत पाऊल अपोस्तल एफेसा पावल्या वेळार तांचे लागीं विचारता तुमी पवित्रात्म्याक घेतला गी आनी हो लोक कितें म्हणटा पवित्रात्मा आसा म्हणूनच आमकां कळीत ना आमचे थंय बिलकुल अशें जावं नजो आमच्या तिरवणेच्या सक्रमेंतांत प्रत्येक तरान ह्या पवित्रात्म्याक आमी घेतला सांत जुआंवच्या वांजेलांत सांत पावलूच्या पत्र्यांनी ह्या पवित्रात्म्या विशयांत जायती समजणी आमकां मेळटा तशेंच पापा जुआंव पावल दुसरो ताणें बरयल्या विश्वापत्रांत स्वामी आनी जीव दातार थंयसर तो आमकां सांगता
पवित्रत्व देवान आमकां एक देणें जावन दिला आसता आमी सदांच ताच्या साळवळेन ताच्या इश्टागतीन जिवंक जाय. हें जावन आसा पयलें मेळट आज ह्या पेसा दिसा आमी प्रारंभ करचें. ह्या पवित्रात्म्या सांगता आमी जियोवचें. ताचे लागीं आमचे कश्ट दूख बेजाराय आमी उसारची. ताचे तावन असलें धैर्य आमी घेवचें आनी त्या दाडा पवित्रात्मा सदांच आमचे थंय आसा आमकां बुजवणदार जावन. त्या दाडा पवित्रात्मा आमचे थंय आसा आमकां मार्गदर्शक जावन. मुखले कसले दीस म्हूण आमी भिवची गरज ना. आमी जायती योजना केल्ली आज ती निर्फळ जाली तें गरज न्ही. पूण पवित्रत्व केदाळा आसा म्हणटा आसतना देवाक आमी भियोवन चलता आसतना ताच्या उपदेशा प्रमाणे आमी जियेत आसतना तोच आमकां पवित्रत्व त्या सर्गींच्या वाटेक आमकां तो आपवाय करता. तशें जाल्यार आज पवित्रत्व प्रत्येक तरान आमचे थंय तो देवून येवन दी. आमच्या मनाक काळजां तो नितळ करून दी. आमची काळजां आमच्यो कुडी देवप्या पवित्रत्म्याच्यो पवित्र मंदिरां जाता आसतना सदांच ही पवित्र जिणी आमी जियेवया. आमच्या हर एकल्याचें मागणें तेंच पवित्रत्म्याच्या गितांत आसचें तें जावन दी. खंयचोय मोग आमच्या काळजांनी पेटय उसवो सर आमच्या विश्वानी पयस कर आमच्या कुडीची अस्कतकाय दी आमकां तुजी भोळ आनी गठाय. दावडय सर्व दुस्मनांक दी सोकसाय आमच्या दिसांक जशें आमी सलच्याक करून वायटाक फाट तूं मुखार व्हरून वच आमची वाट. तशें जाल्यार आमी आज असल्या आमच्या स्वार्थी जिवितांत निस्वार्थी जिविताक आमच्या अनिश्कळपणांत निर्मळ जिविताक आमच्या फारीकपणा असल्या रागाच्या चिन्नांत मायामोगाच्या जिणयेक आमी पाव मुखार वता आसतना आज प्रत्येक तरांच्या हा कोरोना व्हायरस हाचे बसत कश्टता त्या सर्व बसत आमी मागया. आज वैद्यकीय सिबंदी बसत आमी मागया. आज कोरोना झुजारी बसत आमी मागया. आज बऱ्या मनाच्या मनशां बसत आमी मागया. असले बरे मनीस ते दान दिवन समाज सेवक जावन आज एकामेकाच्या गरजांत पावता आसतना हो एकवट पवित्रत्म्या वरवीं तो आयिल्लो सदांच आमी तो सांबाळया आनी ह्या एकवटा द्वारे एका मनाची एका काळजाची जावन आमी जियेवया. त्या पाप सेवेच्या उतरा प्रमाणे आमी सोमेस्त भाव आनी भयणी ह्या वक्ता ह्या पवित्र मिसा वेळी आमकांच आमी त्या पवित्रत्म्या समर्पून दिवया आनी देवाची खुशी करून संतोषान कश्टा विघ्ना आघातांत आमी जियेवया. आमेन. आमचो पवार्थ आमी उसारया. सत्तांतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गरबी सबावलो. अंकवार मोरये थावन जल्मालो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतर पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. ह्या पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता संदर्भी ह्या वेदी भोंवतणी जमलेले आमी आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. बापा तुजे थावन भायर सरता तो सताच तो आत्मो आपोस्तालांचेर पाठोवन तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापली. आमच्या बापसाहेबाक बिस्पांक आनी पवित्र सभेच्या हर एक मुखेल्यांक सुमयाची शिकोण परगटूंक आनी ताका साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. संवसारार न्यायनीत सांबाळून लोकांताय माया मोग भाऊ बांदावपण आनी शांती रुता करून तुजें दैवीक राज बांदून हाडूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सर्व मनशांनी सतानितीच्या वाटेन सोलून वायट कांठाळून बऱ्याचो मोग करूंक करी जाणवाय आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसाराच्या वायट संगती विरोध झुजोवंक आनी बऱ्या जिविताची आदर्शां पाळोवंक
पवित्रत्म्याचें बोळ दिव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आपली काळजां निर्मळ सांबाळून जाणवायेन वाडोवंक आमच्या वडिलांनी बळेपणान आनी प्रायवंतांनी धैर्यान जिवोवंक पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्थानांत आनी क्रिस्मसच्या सक्रामेंतांत पवित्र आत्म्याची मागणी घेतिल्ल्या आनी सोमयाच्या एवकारिस्तांत भाग घेतल्या आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमची समाज परिवर्तीत करचे खरे प्रवादी आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेचेंत कोरोना पिडे वरवीं कश्टांच्या आनी तशेंच हेर पिडे वरवीं कश्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणी खातीर बी मागया. आमचे आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी तुजे मुखार हाडल्यांत आमच्या काळजाचे अत्रेग तूं जाणाय. हे सर्व तूं स्विकार कर आनी तुज्या कृपे देण्यानी आमकां बरोबर मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दुर्बळ विधवेची कानिक ती मोगाची बापा तुका मानवाली कानिक दिवन आपणा केले तिने काली जेजूशी सांग उदार जावं आदर्श जाली विधवे पोरी कानिक हाडयेता कालत्या काळजान ती भेटोवन दिता जिने देणे सर्व सामचे ओपून दिता पेले सेवेक जिवीत समर्पिता उंडो वायन हाडला बापा तुझे समोर क्रिस्ता कुर्ती जाय कष्टा वावरा सोफोळ करून स्वीकार काळजा मोना सर्वांची मोगान तुंबोर विधवे परी कानिक हाडून येता कालत्या काळजान ती भेटोवन दिता जिने देणे सर्वस आमचे ओपून दिता जिवीत पेल्या सेवेक समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पयसपेच्या दवाक सर्वेस्पर मारून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या बलिदानाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं. तांचे आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूड संपूर्णायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भाशांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलोय. ह्या परी तुजी पवित्र सभा जल्म आयली देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बारांचो सर्वेस्पर तूं
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवात ओसर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय ओसर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या अस्मे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत आदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडटा सो घुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोम्या संसाराच्या सडवोंदारा आमची सडवोन कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचे विसरले जे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टाक मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाच्या मायेत संगाती भगवान धर्मदूतांनी सर्व कडेन तुका भेट मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन संगता मेळोन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकुर्ने जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शानत्रेतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ
तूं जियेतें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी खोडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जटी आनी ख्यास थारेन जावं म्हणजे काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेने वखाद दिवं. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान कोरसू हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तूं परस चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळासर जावंक सोडिनाका. आमेन. अर्गा सोम्या दिता उपकार हांव बावुरता. अर्गा सोम्या दिता उपकार हांव बावुरता. स्तुती तुजी गाता आता आनी सदां. स्तुती तुजी गाता आता आनी सदां. तुका हांव नावाडता. अर्गा सोम्या दिता उपकार हांव बावुरता. मासारतान तुझ्या दादोस म्हाका केलाय. दैवीक कृपेन तुझ्या अहमर जिवीत दिलाय. अर्गा सोम्या दिता उपकार हांव बावुरता. स्तुती तुजी गाता आता आनी सदां. स्तुती तुजी गाता आता आनी सदां. तुका हांव नावाडता. अर्गा सोम्या दिता उपकार हांव बावुरता.
प्रार्थूया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यानी तूं भरताय, तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतल्या आत्मीक पोशना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस आमकां आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें रास चलोवं आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडोव म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर फिरगसकरांक आमी ह्या वर्त्या फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत, आमच्या घरांनी, आमच्या फिरगजेंत रास करूं आनी ह्याच प्रकार आमच्या कसंत आसल्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. आमी सर्व याजक तुमकां सुमेस्तां खातीर आमी सदांच मागता आनी आमी एकामेका खातीर मागोवन देवाची आशिर्वादां आमचे ते आसतना ताका साक्ष दिवंक आमी आमकांच तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचेही सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोवाळ मोग तुजो येसू म्या सदांच हांव नियाळटा. जी येवन माया मोगान दन्या आदेश तुजो पाळटा. शांतीचे सोम्या म्हाका कर हातेर, प्रितीचे दन्या म्हाका कर बोंदेर. वाळो मोगाची तुजी जर, जियेवच्याक तुका साचाव निरंतर. मोवाळ मोग तुजो येसू म्या सदांच हांव नियाळटा. जी येवन माया मोगान दन्या आदेश तुजो पाळटा. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. सांत सेबेस्त्यांव आम्हा पासो विनंती कर. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.